उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप। आखे प्रितुमेर एकूच भास आनी थोडींच उतरां आसलीं। उदेंती थावन तो लोक भायर सोरून सिनार गांवांत पावलो तेन्ना तांकां एक मैदान मेळ्ळें आनी थंय तांणी आपलें ठिकाण केलें। तांणी एकामेकाक म्हणलें, येयात, आमी वीट करून ते उज्यांत भाजुया। तो लोक फातर वापरचे सुवातेर वीट वापरतले आनी चुन्याचे बदलेक दामोर। तेन्ना तांणी म्हणलें, येयात, एक शार आमी बांदुया आनी एक मिनार स्वर्गार तेंकता तितलो उंच, आनी आमी हे पृथ्वीमेर शिंपडचे आदीं आमकां व्हड नांव जोडून दवरुया। मनशाच्यो पूत धुवो एक शार आनी एक मिनार बांदताल्यो तें पळोवंक सर्वेस्पोर देंवून आयलो आनी ताणें म्हणलें, ही एकूच पोरजा आनी ती एकूच भास उलोयता आनी फुडाराक ती कितें कात करची आसात ताची ही सुरवात। ती आतां करूंक सोदतात तितलेंय तांकां अवघड लागचें ना। ती एकामेकाचे समजना जावंक आमी सकयल वचुया आनी थंय तांचे भाशेचो गोंदळ करुया। म्हणटच सर्वेस्परान आख्खे पृथ्वी वयर तांकां शिंपडायलीं आनी शार बांदपाचें काम ताणें बंद दवरलें। त्या पासत बाबेल म्हूण त्या शाराक नांव पडलें, कित्याक थंय सर्वेस्परान आख्खे पृथ्वीचो भाशेचो गोंदळ केलो। थंयची सर्वेस्परान तांकां आख्खे पृथ्वी वयर शिंपडायलीं। देवाचें उतर हें। आमचो जबाब सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा भागी। राष्ट्रांच्यो मांडण्यो सर्वेस्पर फिस्कोटायता। पोरजांच्यो कल्पना तो निर्फोळ करून सोडता। पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाची। ताच्या काळजाचे ओत्रेक संस्थीचे संस्थीक तोखतात। जबाब सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा भागी। सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा भागी। असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विंचून काडल्या। स्वर्गार थावन सर्वेस्पर नदर घालता। सगळे मनशाकूळ ताच्या मुर्यांत आसा। जबाब सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा भागी। पृथ्वीमेर जियेतात तितल्यांचेरूय आपल्या ठिकाणांत थावन तो दिश्ट घालता। तांची सगळ्यांची काळजां आकारता आनी सगळ्यो तांच्यो कोरण्यो बरो वळखता तो तोच। जबाब सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा भागी। उद्गार। सोमी म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापाचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां पळयलां। मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान।
लोकांक आनी आपल्या शिसांक बराबर आपोवन जेजून तांकां म्हळें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. आपलो जीव सांबाळूंक सोदीत तो मनीस तो होगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर आपलें जिवीत होगडायता तो मनीस तें सांबाळतलो. सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवा बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? हे भास्कोळ आनी पातकी पिणके मोदें म्हाका आनी म्हज्या उतरांक कोण लोजेत जाल्यार देवाचो पुतूय आपल्या भाग्यवंत दुता सांगाती आपल्या बापाच्या वैभवांत येतलो तेन्ना ताका लोचतलो. आनी ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हांगा उबीं आसात तांतलीं कांय जाणां देवाचें राज पदवेन आयलोलें देखल्या बगर मरोण चाखची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.